कळंगूट पंचवांगडी अँथनी मिनेजिसान सोमारा कळंगूट मतदारसंघात वट्ट 4 विकासात्मक कृतींचे उक्तावण आपल्या जन्मदिसाच्या निमतान केले। कळंगूट गांवाच्या कांय वाड्यांचेर बाबत स्थितीन आशिल्ल्या ल्हान वाटेंचेर टायल्स बसयले। टायल्स बसयल्या उपरांत बारीक वाटो सुटसुटीत जाल्यो आनी देखून लोकांनी ताचे उपकार आठयले। बरें करूंक म्हणटा आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां कोऑपरेशन दिलें म्हणून ही आमची पाथवे बरे भाशेन आमकां करूंक मेवली। आनी वाड्यान खुबशीं कामां आसात, ती कामां आमी फुडें हातीन घेतलेलीं आसा आनी तुमकां एश्युरन्स दिता की उरलेलीं कामां आमी फटाफट करतलीं। ह्या म्हयन्यान आमी सगळीं कामां आमची कंप्लीट करपाची आसलीं। आमी ल्हान आसतना ह्या फुस्ताची लादानी करून घेवपी। ह्या फुस्ताचो म्हाका खूब मोग आसा आनी म्हाजो सगळो उगडास म्हणटा पळय तो न्हू, म्हाजी मेमोरी हांगासर आसा। हांगा आमी फुटबॉल खेळटाले हांगा येवन, तर म्हाका दिसलें की आमची सुवात आसा ती आमी डेवलप करया म्हणून आमच्या शेजाऱ्यांक हांगा येवपाक। केन्नाय तुमी सांजची येवन तुमी हांगा बसो येतात, हांगासर तुमचो टायम पास करपाक हांगा बसो येतात। Blessings, I pray that Mason Anthony continue to bless